Roads, accidents, patient dies in hospital. Let's hit a doctor. Bad food items, food poisoning, patient dies in hospital. Let's hit a doctor. Bad habits, heart and liver is bad, patient dies in hospital. Let's hit a doctor. Bad train, accidents, patient dies in hospital. Let's hit a doctor. Dirty city, dengue, child dies in hospital. Let's hit a doctor. Dirty air, asthma, child dies in hospital. Let's hit a doctor. Bad structure, complicated case, child dies in hospital. Let's hit a doctor. No money, but doctors should serve free. Let's hit a doctor. We are those who will never question our politicians, never hit a corrupt babu, never hit a corrupt businessman, never hit a rapist, never hit child molesters, never hit bad drivers, never hit bad administrator, and never hit a terrorist. We are the ones who will only hit the doctors. Can somebody suggest a doctor who can treat this ailing society?
सुरवातेक सगळीं आमी गीत घेवया A36 पेज नंबर 20. A36 पेज नंबर 20. बापा आमचो तूं मोगोरदार, आमचे मोरे जेजूक धाडटार. हो मोगोर कुंदीन वाचला गो, आपले जिवीत तुका भेटू. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगूक जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगूक जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. तुमकां आनी आयचे मिसाचे भेटेन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आयज जावन आमी आमचे फिरगोजीन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक तयारी करून त्रिदूम सुरू करता. आयचो त्रिदुमाचो आमचो पयलो दीस. खरीत भाशेन आमचे जण एकल्याचे गोराबे जेजूच्या काळजाक आमी उबारुया आनी आयचे मिसाचे भेटेन आमी सगळीं वांटो घेवया. ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को जुआंव ब्रागांझा हाच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. आयज जुआंव सातान आनी फेलिसियाना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. कॅजिटन लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशें नताशा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जेजूच्या काळजाक उबारून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भावा भयणीनो, जेजूचें भोव पवित्र काळीज बोगसण्याचें काळीज आनी ह्या पासत आमचे चुकींक तो बोगसणी दिता. आमी आमच्या दुस्मानांक पासून बोगसूंक तो आमकां आपयता. आमी जायते पावटी बोगसणें सोदलां दुसऱ्यांनी आमकां बोगसूची, दुसऱ्यांनी आमची पातकां आनी आमच्यो चुकी विसरच्यो हे आमी आवंडेल्या. पूण आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोगसूंक जायते पावटी फाटीं सरल्या. जायते पावटी चूक आमी केल्या ताचें बोगसणें देवा लागीं मागचे बदलेक ते चुकींतूच आमी चिड्डोन मुड्डोन गेल्या. असले आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. तिसबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचे अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या धाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदी करूंक तो थंय गेला. तूं तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचे बाटूय अर्ताय
आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवला त्याच जाग्यार तुजेंय ती लेवतली. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोडून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोडून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट ते करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश धाडटलो. तुजे सोस्तीक हांव नोपयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घरांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूट अशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे परजेक पातकान घाली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोमाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्याकूय हांव करतलो. आनी जेझेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेस्रीलाच्या मळ्यांत जेझेबेलाक सुणी खातोली. आहाबाच्या घराण्यांतल्या ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोली आनी उक्त्या मळ्यार मरतात तांच्योय कुडी अंतऱ्यावेली सुकणी खातोली. आपले बायले जेझेबेलाच्या सांगण्याक भुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट ते आहाबान केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवान फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांट्याल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केलें आनी ह्या पासत इस्रायल परजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें आपले आंगवस्त पिजले आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिसबीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालटो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या घराण्याचेर हांव नोश धाडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. परतून म्हणुयात, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूतचारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थेवता. तुजेर चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्याक तुजी दया वाकोणटलो सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्पराक सोयी सोय, सर्वेस्पराक सोयी सोय. तुमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sore
Spora sui sui, Solve spora sui sui, Solve spora sui sui, Solve spora sui sui. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. एपरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंधूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपूर्ण, तशींच तुमी सपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजूचें काळीज बोगसण्याचें काळीज. आनी ह्या पासत आमी चुकी करता आनी देवा लागीं बोगसणें मागता तेन्ना तो आमकां बोगशिता, सदांच बोगसूंक उदार. तेच बरोबर आमचेर जे कोण चुकल्यात तांकांय बोगसूंक आमकां आपयता. आनी हें जेजूच्या काळजाचें एक देणें, बोगसण्याचें देणें. भाव भयणीनो, पातकाची सजा म्हणल्यार मरण. द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ अशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आनी जरी तर पातकाची सजा मरण जाल्यार आमकां सगल्यांकूच मरण फावो. पूण आमचें मरण, आमचेर जें मरण येवपाचें आसा, खास्त येवपाची आसा, ती मरणाची खास्त जेजून आमची काडून उडयल्या. आपूण मेला. तरी आसतना जण एकल्यान आमी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंकूच जाय. जरी तर ह्या संवसारांत आमी तें फारीकपण दिना जाल्यार आमी पुर्गोतरीन तरी ताचें फारीकपण दिवपाक जाय. जें कितें आमी ह्या संवसारांत वायट करता जायते पावटी ह्या संवसारांतूच आमकां ताची सजा मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, कालच्या दिसाक आमी आयकल्लें कशे भाशेन आहाब राजा, जाका नाबोताचो मोडो जाय आसलो आनी नाबोत आपल्या पुर्वजांचें दायज ताका दिवंक सोदिना देखून जेजाबेल राणी राजाच्या नांवार चिटी बरयता, नाडबुद्यो करता आनी ताचो जीव काडून उडयता. मर्डर, भाटाचे आशेक एक खून करून घेता. आनी आहाब राजा फाटी फुड्यांची दिनासतना त्या मोड्यांत वचून तो मोडो ताणें आपलो करून घेतलो. आयज भाव भयणीनो, जरी तर कितेंय वायट केलें कोणें जाल्यार आमच्यान म्हायती घेवपाक जाता. RTI आहा, रायट टू इन्फॉर्मेशन 2005 हो एक्ट आसा, जाका लागून आमच्यान कोणाच्यानूय खंयचोय भारताचो नागरीक आसा ताणें ती RTI फायल करपाक जाता आनी मागपाक जाता, ही म्हायती म्हाका दी, हें इन्फॉर्मेशन दी. आनी आमचे एक्टिविस्ट जे आसात ते ह्या RTI एक्टाचो जायतो वापर करतात आनी मागीर आपलो प्रवादीक ताळो उबारतात. भोव करून जेन्ना पदवेंत आसलेले मनीस हें वायट करतात, सरकार जेन्ना जायते चुकीचे कायदे काडटा, आमचे एक्टिविस्ट आसात ते आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक हाचो वापर करतात. एलिजा प्रवादी आयज आमी पळयता
जंय ही क्रीम जाल्ली हो खून जाल्लो थंय एलिजा ना, पूण खंयचो नासलोच देव ही म्हायती ताका दिता, चल उठ. आहाबान अशें अशें केलां, वच आनी ताका हो संदेश दी. RTI, रायट टू इन्फॉर्मेशन, देव हें इन्फॉर्मेशन एलिजाक दिता आनी आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक आहाबाशीन धाडटा. जो खून केल्लो राणी जिजाबेलान ताचे पासत तिका खास्त मेळ्ळी. जे भाशेन नाबोताचें रगत त्या मळ्या भायर पडलें सुण्यांनी लेवलें, तेच भाशेन ही जिजाबेल राणीचें तशेंच जातलें. तिका सुणी खातलीं. आहाब राजा आसा ताकाय खास्त फावो, कित्याक राणीन जेन्ना अशें केलें तेन्ना ताणें कांयच म्हणूंक ना, तोय तातूंत शामील जालो. पयलो तो बरो वचून आपूण रडपाक लागलोलो भुरग्यां भाशेन, आपणाक भाट दिवंक ना देखून घरा वचून बाजेर पडून जेयनासतना खायनासतना रडपाक लागलोलो. एकदम बरें, मानून घेतलें तो दिना म्हूण. पूण राणीन जेन्ना ह्यो नाडबुद्यो केल्यो आनी ताच्या नांवान केल्यो तेन्ना ताणें कांयच म्हणूंक ना. त्या पासत ताकाय खास्त फावो. पूण हो संदेश घेतल्या उपरांत आहाब राजा आपलें मन बदलता, मानून घेता आपली चूक आनी देवा लागीं बोगसणें मागता. ताचें प्राचितूय करता, साकाचे आंगावली घालून भोंवता. आनी देव ही ताची खालतिकाय, ओ हें ताचें बोगसणें मागपाचें, जें ताणें बोगसणें मागलोलें तें देव मानून घेता. आनी देवान ताच्या जिवितान ताका खास्त लावूंक ना, तरी पूण ताच्या ह्या पातकाची भरपाई जावपाक जाय. देखून ताच्या जिवितान न्हय पूण ताच्या भुरग्यांच्या जिवितान हें हांव नश्ट हाडटलो म्हूण देवान सांगलें. आनी ह्या पासत आमी जायते फावटी वायट करता तेन्ना भोव करून हे भाशेन दुसऱ्यांच्यो प्रॉपर्टीज खाता, दुसऱ्यांची भाटां बेसां आमी नाडून खाता तेन्ना पेसां हांव म्हणलोलें आसा. त्या भुरग्यांनी कांयच वायट करूंकूच ना, पूण आजून पासून तांकां भोगूंक पडटा. केल्लें कोणें 4 जनरेशन्स आदीं तेमी केल्लें, आनी तेणी जें कितें केल्लें ताची भरपाई आजून करूंक ना. ती आयची नातरां आनी पंटुरां पासून ताचो हिशोब दितात. कित्याक पातकाचेर जें मरण येवपाचें आसा तें मरण काडपाक हें फारीकपण आमी दिवपाक जाय. तर भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या काळजाचे आमी पयले त्रिदुमाचो पयलो दीस आमी करता तेन्ना खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक ही कृपा आमी मागुया. जेजून सांगलां आमी बोगसिता तसलीं मनशां जावपाक जाय. आमी राग धरून रावता तसलीं न्हय. आमकां दुस्मान आसात आनी दुस्मान कांय आमी हाकाच लागून करता, ह्या संवसारान आमचें नांव चडोवपाक, ह्या संवसारान आमकां खुशाल जावपाक, ह्या संवसारांत आमकां प्रॉपर्टी आनी भांगार आनी गिरेस्तकाय मेळपाक, ह्या पासत आमी दुस्मान करता. जाल्यार दुस्मानाचो मोग करात म्हूण जेजून सांगला तेन्ना हो मोग आमी दाखोवपाक जाता ह्या बोगसण्यांतल्यान. हो मोग आमच्या दुस्माना सवें दाखोवंक जाता तांचे पासत मागून. भोव करून ह्या दिसांनी जे कोण वायट करतात, सृश्टीचेर वायट करतात आनी हे दुसरे भाशेचें वायट करतात, कायद्यांनी वायट करतात, तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो. एक राष्ट्र कशें, एक स्टेट कशी, जरी तर आमच्या राज्याचेर कोण वायट करता जाल्यार सगळीं आमी बाराबर मेळून तांचे पासत मागूंक गरज. जाल्यार एकामेकाक बोगसणें दिवन आनी एकामेकाचें बोगसणें घेवन जेजूच्या काळजाक चिटकून आसलेलीं मनशां आमी जावुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन हो जेजू ह्या आल्तारार नव्यान येता, आमकां आपल्या काळजा सारकीं करूंक सोदता. म्हणटच बोगसण्याची मनशां जावंक आमी ताका आमच्या काळजान ओत्मीक तरेन घेवंक तयार जावुया. भेटून ह्या वेळार गीत घेवया C4 पेज नंबर 29. C4 पेज नंबर 29. आमची पातकां धुवून काडू, निर्मळ काळजां तुका भोगू. देवानी मनशा मोठे संदान करू, शांती करू.
देवानी पुरुषा मध्ये संधान करू शांती करू आसा Jesu तुवें still tu so Asa Jesu tu vens still tu so Asa Jesu tu vens still tu so Asa Jesu tu vens still tu so म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सोबीच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी एकाचीतले पियेता तितले पावली तूं वैभवान येसोत आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोये. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. चूक करता ते चुकीक खास्त फावो. चूक मानून घेता त्या मनशाक बोगसणे फावो. आमच्यो सगल्यो चुकी देवा मुखार मानून घेवन आनी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बोगशिता म्हूण देवाक भास दिवन सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता, हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव, सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक, म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता, आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D5 पेज नंबर 49. D5 पेज नंबर 49. भारता
दोळे आमकां तोरी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू बाबार्दाचे दोळे आमकां तोरी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू दिसता दिसता तांबडो सोरो शिवतां जेजूची कृपा ताचे जिवें बाबार्ताचे दोळे आमकां तोरी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका मदीं आसुया आनी ओगीच रावून आमकां जण एकल्याक आमी जेजूच्या काळजाक भेटोवया आमचें खासगी समर्पण जेजूच्या काळजाक करुया बोगसण्याची मनशां जावंक आमकां मागुया आमचे चुकींक बोगसणें मागूंक आनी बोगसणें घेवंक आमकां कृपा मागुया सुमी म्हणटा पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावच्याक तांकां तुजी नांवीं सांबाळ प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनांचो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं आमेन आयज आमचे मागणे देवा मुखार ह्या कोरोना व्हायरस पिडे खाल आड आमी करता आसतना आमकांच आनीक एक पावटी जबाबदार मनशां जावंक मागुया आनी सगळे जे हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत आनीक एक पावटी मागुया ज्या कोणाक ही पिडा लागलेली आसा हो व्हायरस लागलेलो आसा तांकां ताचेर झुजूंक फावो तितली बळ शक्ती आनी इलाज दी म्हणून मागुया सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडा येवन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता
आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूं पावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाये उजवाडाय उजवाडे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमच्या सुम्यावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सय सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गीत घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20 पेज नंबर 95. संसार पुर्या तुमचे संगाती आसा. संसार सोपो पुर्या तुमचे संगाती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोडटेन देसा देसा सगल्या म्हजे गोवा